फारिसेवांतले कोण एकल्यान आपणागेर जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागलें आनी त्या फारिसेवागेर वचून तो जेवणाक बसलो. आनी त्या नोगरान वायट नांवाची एक बायल आसली. तो फारिसेवागेर जेवणाक बसलो म्हूण आयकून अवचित ती चंद्रकांतीन आयदनांत पोलमोलीत तेल घेवन आयली. ताच्या पांयाशी ती फाटल्यान रावली आनी रडून रडून आपल्या दुकानी ताचे पांय भिजोवंक लागली. मागीर तिणी आपल्या केंसांनी तें पुसून काडलें आनी ताचे उमे घेवन घेवन तांकां ती तेल लायत आसली. ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारिसेव हें पळोवन आपल्या मनान अशें म्हणूंक लागलो, हो मनीस प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आफुड्टा ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणा जातलो आसलो, कित्याक ती एक पातकीन. प्रतिपाल करून जेजून ताका म्हणलें, शिमाव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हणलें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक 2 रीणकारी आसले. एकलो 500 दिनार दिवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण बक्षिलें. म्हणटूच दोगांयतले कोणाक ताजो उदीक उपकार आसतलो. शिमोन जाप दिवन म्हणलें, उदीक बक्षिला ताका अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हणलें, सारकें सांगलें तुवें. आनी बायले वाटेन वळोन ताणें शिमाक म्हणलें, तुवें ही बायलेक पळयल्या मू. हांव तुमगेर आयिल्लो आनी म्हजे पांय धुवूंक तुवें उदक दिलें ना, पूण हिणें आपल्या दुकानी म्हजे पांय भिजयले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलोय ना, पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयाचे उमे घेवनूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें नाय. हिणी दोमनोबीत तेलान म्हजे पांय माखले. देखून हांव तुका सांगता, हिणी केल्याय जायते पातकांचे बोगसोणें तिका मेळ्ळें. अशें म्हूण हिचो काळजाचो व्हड दिनवास दाखोवन दिता. जाका थोडीं बक्षिलां तीं चड दिनवासी दाखयतात. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुजीं पातकां तुका बक्षुलीं. आनी बाराबर जेवणाक बसलोले ते आपणा भितर अशें म्हणूंक लागले, पातकां लेगीत बक्षिता तो कोण हो. पूण ताणें बायलेक म्हणलें, तुज्या बाबाटान तुका तारोन दिलें, शांतीन वच आतां.